Celebration at Tankana, CMA and some important decisions are being announced. So how do you look at this? चल जाल्यार 2022 जेन्ना आमी जिखून येयले तेन्ना सावन एसेंब्लीन आमी सदां एकूच वस्त उलयताले की गोंया मॅरिटायम ट्रेनिंग हब जावचे, गोंया मॅरिटायम रिक्रुटमेंट हब जावचे आनी गोंया एक मॅरिटायम इंडस्ट्री सेटअप करपाक सदांच मुगेलो एक सदां उलो आसतालो. 2022 जेन्ना हांवें इंटरॅक्ट जावपाक लागलो आमच्या इंडस्ट्रीक आपयले हिंगा 2023 कॅप्टन शौकत जो टीएनसी द नेवल कनेक्शन हाचो जो एमडी आनी सीईओ तेणे पयले फावटी गोंया बाणाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन मॅरिओटान हो प्रोग्राम एफएसएम घडोवन हाडलो. तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव आपयलो थिंगा आनी तेन्ना आमी उलो मारलो सगळ्यांक की गोंय येयाय, कंपनी ओपन कराय, इन्व्हेस्ट कराय, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक बोटीर वचपाक ट्रेनिंग दिवपाक आनी तांकां अपग्रेड करपाक. कित्याक आज भुरगे गोंय सोडून दुसऱ्या गांवांन वयताय. बोटीर पूण गेलो जायत बरें, कित्याक तूं एक 6 म्हयन्यांनी 7 म्हयन्यांनी कॉन्ट्रॅक्टान परत गोंय पावता. सो वी पुश्ड एंड फायनली वी गॉट VSM म्हणून एक कंपनी आसा, शिपिंग कंपनी, तेमी ऑफिस ओपन केलें पणजे 2023. 2024 परत आमी हेच जाग्यार एफएसएम केलें. आतां 2025 वी हॅव स्टार्टेड बॅक अगेन. वी हॅड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हियर. वी हॅड अ स्मॉल डिस्कशन विथ द इंडस्ट्री कम उलयले हाऊ डू वी वॉन्ट गोवा गव्हर्मेंट टू हेल्प दी इंडस्ट्री. सो डिस्कशनां हे येयलें की स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जे आमगेले एबी म्हणून आसता, एबल बॉडीड सीमेंट, मोटरमॅन म्हणून आसता, वायपर म्हणून आसता, ओएस म्हणून आसता, ऑर्डिनरी सिंगल म्हणून आसता, मेस बॉय म्हणून आसता, मेसमॅन आसता, कूक आसता, हाऊसकीपिंग आसता, क्रूज लायना वेरियस पोजिशन जाय ते पोजिशनाक बोटीर वयतो जाल्यार स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम जरी तर ह्यो सगळ्यो कंपनी एकठांय जाल्यो आनी गोंय इन्व्हेस्ट करून एक स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम केलो की एश्योर्ड प्लेसमेंट जावपाक. जावं तो एंग्लो इस्टर्न, जावं तो सिनर्जी, जावं तो एमएससी, जावं त्यो सगळ्यो व्हडल्यो कंपनी जे आहाय त्या जिल्ह्याय अराउंड 80 कंपनीज वर देर टुडे. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेज अग्रीड की मासा आनी फोर्जमा जे आमचे शिपिंग इंडस्ट्री जे भुरगे आहात जे आयकताय ते जाणा मासा एंड फोर्जमा आर द टू बिगेस्ट ऑर्गनायझेशन जे ओनर्स रजिस्टर झाले असते. ऑलमोस्ट अराउंड 70-80 कंपनी त्यांचे रजिस्टर आहे. सो मासा आणि फोर्जमा बारात टीएनसी जी कंपनी आहे त्यांना कोलॅबोरेटिंग पार्टनर म्हणून घेऊन we are going to formulate a MOU with the Goa government in order to ensure that skill development programs are provided by these companies through MASA and FOSMA. आणि हे स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करून पास जाऊन भुरग्यांक एश्युअर्ड प्लेसमेंट बोटीचेर मेळपाक हो MOU ड्राफ्ट करून घेतले. नाव द ओनर्स लायज विथ द शिपिंग कंपनीज. गोंयच गव्हर्मेंटा खातीर हे ऑर्गनायज करून घेयला. नेक्स्ट वीक वी हॅव टू मेक शुअर दॅट द MOU इज इन प्लेस. देयर इज लॉट ऑफ वर्क दॅट वी विल बी डुईंग along with the industry. आज इंडस्ट्रीचे मेन की लिडर्स हिंगा आसले. सो माय होल थिंग इज हांव एक ऑपोजिशनाक रावन जरी तरी आज म्हज्यान इंडस्ट्रीन हे चेंज करून हाडपा जाता. इट इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ सॅटिस्फॅक्शन. आज म्हाका सागर रत्ना अवॉर्ड इंडस्ट्रीन दिल्ले दॅट इज अनदर बुस्टअप. जो मुगेलो 18 वर्सां बोटीर वाव घाल्लो थिंगसान हांव पॉलिटिक्सा येयलो आनी आज पॉलिटिक्सा रावन जे आय एम एबल टू एडवोकेट अँड पुश the shipping industry to ensure की गोंयकार भुरग्यांक बोटीर वचोन बरें लिव्हिंग स्टँडर्ड जे करपाक. सो हे एक्नॉलेज आज इंडस्ट्रीन केल्ले बाय गिविंग मी दिस अवॉर्ड. सो आय रियली थँक दी इंडस्ट्री. आय रियली थँक कॅप्टन शौकत टीएनसी फॉर गेटिंग ऑल दिस ऑर्गनाइज. वी विल वर्क हार्डर टू मेक शुअर that Goa get a nice maritime recruitment hub as well as skill development program hub for आमगे गोंयकार भुरग्यांक तशेंच आखे देशभर भुरग्यांच्यान देखून पार्टिसिपेट करता. Najib, what kind of skills that you all are concentrating on, and what kind of jobs will be these guys been placed into? आता कितें जालो आमगेले पीसी ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी आहाय आनी एक वेल्डर फिटर म्हणून तूं बोटीर वयतलो जाल्यार वेल्डिंग जावपाच्यो स्किल्स आहाय त्यो आमगे ITI ऑलरेडी शिकयताय. सो त्योच स्किल्स जरी तरी इफ विथ दिस MOU वी गेट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट एंड एश्युरन्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो दोगांयको आमी पेअर करताय. हेच असेंब्ली हांव उलयल्लो. समज केटरिंग भुरगो करता, हाऊसकीपिंग करता, बेडिंग कितकोन घालपा जाय, सेटअप कितकोन मारपाचो, वेरियस कायंड ऑफ सेटअप हे जर तर शिकोन गोवा गव्हर्मेंटाक सर्टिफिकेट मेळ्ळी इट विल बी कंबायन्ड विथ मासा एंड फोर्जमा विच मीन्स द ओनर्स आर गोइंग टू गिव दीज बॉयज द फर्स्ट प्रेफरन्स ऑफ. सो आयडिया इज एक कंपनीन समज 50 भुरग्यांक हे ट्रेनिंग स्किल सेंटरांक धाडले विच मीन्स दे आर स्पॉन्सर्ड बाय दीज कंपनीज अँड दीज कंपनीज आफ्टर दिस ट्रेनिंग in that particular department is going to absorb back these boys to their own ships. So I think to start, the proposal is very well, nicely discussed. It has to be executed. जायते follow up जाता पण execution जावपा जाय. I will make sure that I will work and be instrumental
to make sure that this MOU is gone through, and the whole thing is to make sure that Goa and Goans at large join shipping, earn through shipping, and make shipping as one of their main paramount source of earning in Goa. Will navigation also be part of the skill? So navigation is definitely part, because able body seaman म्हणता येतो watcher असतो, watch keeping असतो. So we are talking about all middle segment and lower segment jobs. तिथे ऑलरेडी ऑफिसर जावपाचे जे डिग्री आहे, जे नॉटिकल कॉलेजेस आहे ते ऑलरेडी आहे, जे कोणा कॅप्टन जावपाचो, चीफ इंजिनियर जावपाचो, गोंयांत राईट, गोंय आहे आणि इंडियाकूय आहे. So those already programs are there. Plus there are a couple of new universities that are coming. Captains of chief engineers of air jet. Problem is industry has got lot of training institutes, but assured placement is the key. मुझे 500 भुरग्यां जरी तरी वर्साक थिंक ट्रेनिंग स्किल डेव्हलपमेंट जाता आणि 500 भुरगे इंडस्ट्री एब्झॉर्ब करता. So that is an achievement for Goa, and that is what we all want to achieve.